रेल्वे आणि सरकारी जॉबाच्या नावान लुटपी पूजा उर्फ प्रिया यादवाक दिवचल पुलिशेन कोल्हापूरच्यान अटक केली. उपरांत तिका दिवचल JMFCन 7 दिसांचो रिमांड दिलो. माशेलात जॉबाची तोपी घाल्ली फरारी दीपश्री सावंत गावसाक फोंडे पुलिशेन धरली. उपरांत तिचो साथीदार सागर नायकाक सावर्डेच्या एकल्याक 10 लाखांक जॉबाची तोपी घातिल्ले खातीर फोंडे पुलिशेन परतून अटक केल्या. ह्या प्रकरणात दीपश्रीचो हात आसा अशें नायकान चौकशे वेळार सांगलें. कांय दिसां फाटीं सागराक जॉब स्कॅमांतल्या आनी एका प्रकरणात अटक जाल्ली. उपरांत जामीन मेळिल्ल्यान ताची सुटकाय जाल्ली. दुसरे केशीत 40 लाखांक एका फोंडेकाराक फटोवपी गुन्यांवकारी प्रकाश राणेक पणजी JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार जॉब स्कॅमांतली क्वीन पिन पूजा नायकाचो साथीदार श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर पूजा आड माड्डोळ पुलिशेंत FIR नोंद जाल्या. पूजा नायक ही सध्या बिचोली पुलिसांच्या हातीक लागलेली आसा आनी ती थंय आसा. सुत्रांतल्यान की हे जे सगळें चलतालें 12 वर्सां पयलींच्यान हे जॉबाचे स्कॅम चलताले म्हणून वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे HOD जवळ जवळ 60 डिपार्टमेंटाचे HOD ह्या हितूर सहभागी आसा म्हणून. पण ही आमकां पक्की अजून म्हायती मेळोंक ना. सुत्रांनी म्हायती मेळ्ळ्या नुसार अशे 7 लॅपटॉपूय हे पूजा नायक हे वापरताले म्हणून, जेणे करून ह्यो एक केसी आतां भायर सरत आसा. जॉब स्कॅमांत जांची नांवां मुखार आयल्यात ते चडशे प्रियोळ वाठारांतले. प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेक विचारल्यार तो म्हणटा गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावकूच जाय. जे कोण कल्प्रीट जे आसात तांकां सजा जावपाकूच जाय आनी कोण देणारो न्ही घेणाऱ्याक सुद्दां सजा जावपाक जाय इतलेंच हांव म्हणटा. आम आदमी पक्षान सरकारा कडेन बोट दाखयत जॉब विकपी सरकाराक लागूनच ही परिस्थिती जाल्या. मेरिटाचेर नोकऱ्यो दिल्ल्यो जाल्यार ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली आपाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकर म्हणटा. आज एक व्हडलो विशय गाजता जो आमी 8 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लो की गोंयांत जॉब विकले वता. गोंयचे जे सरकारी नोकऱ्यो आसा ताका एक प्रायस टॅग लागिल्लो आसा. म्हाका दिसता 8 ते 6 म्हयने जाले आमी ह्या विशयाचेर उलयताले, पूण खंय तरी सरकार ओगीच आशिल्लो. जर नोकऱ्यांचेर प्रायस टॅग नाशिल्लो जाल्यार गोंयचो जो यूथ आसा, गोंयचो जो एज्युकेटेड यूथ आसा तांकां जॉबां मेळपाची मेरिटाचेर हें सगळें ना. म्हणूनच जे आज गोंयांत घडटा आनी जे घडत आसा आनी घडत आयला ताका जबाबदार सर्वस्वी सरकार आसा. आनी एबॅटमेंट टू सुसायड जी केस रजिस्टर जाल्या ती मुखेलमंत्री ती प्रत्येक जो मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा तांचेर आसपाक जाय. दुसरे वटेन राज्यात चलपी जॉब स्कॅमाच्या फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. कलेक्टर ऑफिसात क्लार्काच्या पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या टेस्टीच्या रिझल्टात इन्क्वायरी करपाची मागणी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे जे लिस्ट आहा ते लिस्ट खरें म्हणजे इनवॅलिड जालें आतां. एक दुसरें कशें आहा की जाणी मॅनिप्युलेशन केलें, जाणी हे मार्कांत फेरफार केले, त्या मार्कांत फेरफार केले तेजे खरें म्हणजे क्रिमिनल इन्क्वायरी जावपाक जाय. क्रिमिनल इन्क्वायरी करपाक जाय सरकारान. सरकार करचो ना, सरकार करता म्हणटा पूण सरकार हें केन्नाच करना. इवन आतां आमी त्या जॉब स्कॅमाचेर तूं पळयता की तांकां इजी बेल मेळटा, 10,000 बेल मेळटा. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन एक केस रजिस्टर जाल्ली आसा आनी ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा ती शिवा मोरे आनी सरिता केरकर हेजे अगेन्स्ट. दोगांनी खंय एक्सायज डिपार्टमेंटान जॉब दिता म्हणून पयशे घेतलेले, पूण ते पयशे परत केलेच ना. खंय एक्यूज आशिल्लो तेंच्यांनी रोखडीच एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी तेजी हियरींग आयज आशिल्ली. जी फुडली हियरींग आसा ती 8 तारखेक जातली आनी तेन्ना कळटलें की जो शिवा मोरे आसा आनी जी सरिता केरकर आसा तांकां बेल गावतली काय ना.